हायवे सावन 500 मिटरा मेरेनच्या बार बंदी आदेशाचेर अजूनय गोंयांत बारवाले धडपडटात। ह्या निर्णयाक लागून बार्रां बंद पडिल्ल्या कांय बारवाल्यांनी डिस्टन्स परत मेजचे म्हण एक्सायजाक अर्ज केल्यात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण एक्सायज फुडले कांय दीस अशे अर्ज घेतले आनी उपरांत त्या मामलेदारांक त्या बार्रांचे डिस्टन्स परत मेजपाक लायतले। मात परत मेजली जातली तिवूय एरियल डिस्टन्स धरूनच। हायवे सावन 500 मिटरा मेरेन बार बंदीच्या आदेशाचेर अजूनय कांय गोंयचे बारवाले आपली बार्रां साल्वार करपाक धडपडटात। बंद पडिल्ल्या बार्रांच्या कांय बारवाल्यांनी आता एक्सायजाक नव्यान डिस्टन्स मेजात म्हूण अर्ज केला। मामलेदारांनी डिस्टन्स सारखे मेजिल्ले ना असो हे अर्ज केल्ल्या बारवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। हे अर्जाचेर एक्सायजान फुडली कारवाय थारायल्या ती अशी। एक्सायज खातें आता आनीक फुडले कांय दीस हे असले अर्ज घेतले। एक्सायज खाते उपरांत हे सगळे अर्ज ते मामलेदारांक धाडटले। मामलेदार परत एकदा हे अर्ज केल्ल्या बारवाल्यांच्या बार्रांचे दुसरे फावट डिस्टन्स मेजतले। दुसरे फावट डिस्टन्स मेजून मामलेदार रिपोर्ट दितले। उपरांत एक्सायज हे बार्रांचो नव्यान अहवाल दितले। अर्ज केल्ल्या सगळ्या बारवाल्यांची बार्रां हायवे सावन 500 मिटरां भितर येतात म्हूण बंद आसात। गोंयांत बारवाल्यांक दुसरो फटको बसला तो गोंयच्या एक्सायज एक्टाचो। गोंयच्या एक्सायज एक्टात बार्रांचे डिस्टन्स हे एरियल व्ह्यू पद्दतीन मेजपाची तरतूद आशिल्ल्यान चडशीं बार्रां ही 500 मिटरां भितरूच येतात। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एरियल व्ह्यू पद्दतीन डिस्टन्स मेजपाच्या जाग्यार ते अप्रोच रोड पद्दतीन मेजपा खातीर गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खंय फायल मूव केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। IPL T20चेर बॅटिंग करपी दोगांक कळंगूट पोलिसांनी धरले। तांचे कडच्यान 12 मोबायल फोन, 2 लॅपटॉप आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात। अंदूच्या IPL सिजनांत गोंयांत जाल्ली ही दुसरी कारवाय जावन आसा। पुलीस अदीक तपास करतात। म्हापशेच्या कोर्टान तांचो बेल न्हयकारलो। IPL आनी बॅटिंग आता लोकांक नवे उरूंक ना। गोंयांत IPLच्यो मॅची नात, पूण बॅटिंगे खातीर गोंय हे बुकींग सेफ डेस्टिनेशन दिसता आसत म्हूण गोंयांत रावन बॅटिंग करपाचेर तांचो भर। गोंय पुलिसांनी मेळिल्ले माहितीच्या आधारार कारवाय केली। हाचे पयलीं अंजुण्या सोमारा 17 एप्रिलाक बॅटिंग करपी तिगांक धरिल्ले। And we could successfully get around 12 mobile phones. We got 2 laptops and we got a notebook where they wrote the betting amount and the person whom they have collected the bets. And we could arrest 2 persons in this case. The 2 person names are Chandrasekhar Thakur, he is from Chhattisgarh, and Lalit Sham is from Haryana. Both these persons are arrested under Goa Gambling Act, and we have added section 420 IPC also because there could be the involvement of cheating. Now both the persons are taken for the remand and we have asked for the police custody. Here we'll be now analyzing the all the 12 mobiles. We'll be studying the call details and we'll be studying the total analysis of the mobile. And in case further offences are made out, for example, if the SIM card which is used are stolen one or mobiles are stolen on one, so this investigation will go on. And in this some other person is involved in this case, that also we will try to find out. Whenever we get information of betting, we will definitely raid. So information is needed and we are collecting and we are very proactively going towards curbing this IPL betting. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी। गोयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो ड्राफ्ट प्लॅन करपाक NGT निमणी तारीख दिल्या। ड्राफ्ट प्लॅन दिवंक गोंय सरकाराक कितलेशेच फावट अपेस आयला। सरकाराच्या अपेशाची NGTन गंभीर दखल घेतल्या। 9 मे पयलीं हो प्लॅन दिवचो म्हण आदेश दिला। GCZMA कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या प्लानाचो स्टेटस दिवचो म्हूण NGTन आदेश दिला। श्याम सुंदर दळवी आड गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी हेरांचे केशींतले सुनावणे वेळार हो आदेश दिला। हो ड्राफ्ट प्लान करपाचें काम चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाक दिल्ले। ही संस्था राना आनी पर्यावरण मंत्रालयाची। फेब्रुवारांतले सुनावणे वेळार हे संस्थेन ड्राफ्ट प्लान 28 फेब्रुवार मेरेन पुराय जातलो म्हूण सांगिल्लें। मात NCSCMAक प्लान पुराय करूंक अपेस आयले।
ते उपरांत 2 सुनावण्यो जाल्यो, मात संस्थेक आनी सरकाराक प्लान दिवंक अपेस आयले. संस्था आनी सरकाराच्या अपेसाची गंभीर दखल घेवन एनजीटीन 29 एप्रिलाक प्लान तयार दवरूंक सांगला. फुडली सुनावणी 9 मेक जातली. गोंय सरकारान प्लान बेगीन पुराय करून फुडले सुनावणेक दितले म्हूण सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक ब्रेक.